आम्ही सगळेजण DYSPच्या ऑफिसान DSP साहेबांना मेळपाक आयले. आम्ही सजेस्ट केला आणि आमचें इंटेन्शनूय आमी दाखयलां की आमी थोडे कॅमेरा IP कॅमेराज आमच्या रेजिडेंट्साच्या मार्फत डोनेट करून हावजींग बोर्डान इन्स्टॉल करता. ताका एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट लागतलो. तो एक आमची आमीच बांदलेली हे केल्लेली आसली, एक बस स्टॉप म्हणून आमी रेजिडेंटांनीच बांदलेली आसली. ती बस स्टॉप पोस्ट आसा तो खाली आसा, अनयुज्ड आसा. तो आमी कन्वर्ट करून ऑब्जर्वेशन पोस्ट करता. हे आमी DYSP सराक सांगलां. आमी जाय ते जर ताका जर कितें परमिशन आसत जाल्यार आमी म्युन्सिपालिटी कडल्यान मागून घेतले. आनी सिन्स आमीच केल्लेले आसा, रेजिडेंटां खातीर आसा, एटलिस्ट टेम्पररी आसा आनी म्हाका दिसना आमकां कोण ऑब्जेक्शन हाडटले कशें. पण आमी तरी म्युन्सिपालिटी कडल्यान परमिशन घेवन तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट करप आनी पुलिशीचे कोण रिप्रेझेंटेटीव कोण ना कोण एक तांकां कॉन्स्टेबल थंय रेग्युलरली बसात ऑब्जर्वेशन पोस्टाचेर. त्यांच्या मध्ये एक भीतीचें वातावरण जे निर्माण जाल्लें आसा पळय, कित्याक सगळे यंग जनरेशन जे आसा पळय ते भायर कामाक गेल्ले आसता आनी घरांत जेन्ना सिनियर सिटीजन्स आसतात थंयसर दिसा ढवळ्या सुद्दां कितेंय जावंक शकता. आनी हे भीतीचें वातावरण जें आसा पळय ते जेन्ना CCTV कॅमेराज जेन्ना इन्स्टॉल करतले किंवा गस्त जेन्ना आसतली पुलिसांची तेन्नाच हें वातावरण भीतीचें वातावरण कमी जाता आनी तें करप खूब गरजेचें आसा. म्हणजे भीतीचें वातावरण जे निर्माण जाल्लें आसा रेजिडेंटच्या बद्दल एज अ दक्षता घेवपा खातीर सगळे रेजिडेंट फुडें सरले आसा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येकानी आतां जे कॅमेरेज आसा ते प्रत्येकाचे आपापल्या पद्दतीन ते घालतले कित्याक तेतून ट्रेसींग करप मातशें इजी पडटलें अशें म्हणून. तर प्रत्येकानी फुडाकार घेतलेलो आसा आनी त्या शिवाय प्रत्येकाच्या घराघरांनी जी कोण मेड्स कामाक आसा आनी जे टेनंट्स बीन आसा थंयसरले तेचें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर म्हाका दिसता पुलीस आनी सगळ्यांच्या मदतीन तेचेर नियंत्रण करप तितकेंच म्हत्वाचें आसा. त्या मुद्द्याचेर हो विशय आमी उलयल्लो आसा. खुबशे थंयसर फेरीवाले भायले जे येतात वेंडर्स तेंचेर कंट्रोल करचे खातीर म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडेन आमचे उलोवप जाल्लें आसा की तेंचेर थंयसर इन्स्पेक्शन दवरून किंवा रेग्युलर ड्रायव्ह करून अशा अननोन व्यक्तींचेर तेंचेर नियंत्रण दवरून थंयसर तेंचेर नियंत्रण दवरपाचें आनी तेतून सुद्दां आमकां मदत करपाक तांकां आमी एप्रोच केल्लें आसा. आनी त्या शिवाय सगळ्या रेजिडेंटांनी आतां फुडाकार घेतलेलो आसा की आमच्या वाटेन जें कितें करूं येता जसो CC कॅमेरा आमी म्हटल्या तशें आमी पुटअप करतले आनी थ्रू म्हापसा पुलीस स्टेशन तेंच्यांनी आमकां बऱ्या भशेन आमकां साथ दिता म्हणून सांगलेलें आसा. तेंचे हितून विजिलंट रावप तितकेंच म्हत्वाचें आसा. जी हानी जाल्ली आसा परत जावची न्हू आनी हेची प्रिकॉशन म्हणून सगळ्यांची काळजी घेवप तितकेंच म्हत्वाचें आसा. असो विचार करून पावल करतले आसा.